Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stella Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. आम्ही आयले पळय तेन्ना काय नाशिल्ले, फ्लो बीन सारको कमी आशिल्लो. आम्ही ऑलमोस्ट वयर पावले, एक दोन क्रॉसिंग केल्ले आमी आणि एक मेन क्रॉसिंग आसलेले. थंयसर थोडे लोक थंयसर रावल्ले. सडनली फ्लो वाडलो, भरपूर फ्लो वाडलो. सो आमी रावले थंयसर. रावल्यानंतर आमी स्टॉप केले सगळ्यांक. अरावंड आमचे 70 लोक आसले. 70 लोकांक आमी थंयच दवरले आणि आमी डिसिजन घेतलें की फुडें आनी वयर वचपाचें ना म्हणून. आणि त्या सायडींच्यान एक थोडे लोक आशिल्ले, एक 15-20 लोक आशिल्ले. एक्सपिरियन्स असले जे लोकच असले आमचे गावच्यात बी ते येयले. जेव्हा लेडीज आणि थोडे भायले असले, सो दे हॅड कम फॉर द फर्स्ट टाइम पोलिसींग. सो त्याच्यानंतर खबर नासले. सो आम्ही त्यांना किती सांगले की बाबा तुम्ही थंयच राहा, खंयच वचनाका, कित्याक फ्लो वाढला आणि इट इज व्हेरी रिस्की. त्याच्यानंतर 3-4 क्रॉसिंग असले पळय, ते खूप फ्लो वाढलो थंयसर. तेन्ना थंयसर फॉरेस्टाचे मनीस आयले आणि पुलिसूय पावले थंयसर आणि तांच्यांनी आमकां हेल्प केलो आणि सगळ्यांनी हेल्प करून आमचे 70 लोक असले ते सगळे सारखे, कोणाक काय इंजरी जायनासतना सारखे सगळे सारखे पावले. आम्ही मगे थोडे असले न्हू, टीम एक असलेली पयली, म्हटल्यार अराउंड 20 to 30 मेंबर्स असलेले. तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंटान हेल्प घेवन आणि पोलिसो असलेले हेल्प घेवन ते भायर येयले. तांकां सगळ्यांक भायर काडले. डायरेक्ट आमी वयर गेले. आनी एक रिवर आसली थंयच्यान आनी काडले 4-5 जाणां. थंयच्यान सगळ्यांक काडले. पण आनी एक 10-15 जाण नेक्स्ट रिवरार आसलेले, तांकां सगळ्यांक काडले. तांकां काडून आमी डायरेक्ट दुसऱ्या वॉटरफॉलार गेले वयर. थंय 2 टिमी आसले. अराउंड 20-30 जाण एके सायडीन आसले, 20-30 जाण ए सायडीन आसलेले. सो ते सायडीन आसले तेन्ना सगळे जाण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्या वांगडा आसलेले. ते सायडीन टीम आसली वॉटरफॉला कडेन. आणि दुसरी टीम आसली तांकां आमी विथ द हेल्प ऑफ आमचे फायर फायटर आणि पोलीस डिपार्टमेंट असलेले स्वतः थंय पावले. पोलीस डिपार्टमेंट आणि इवन आमचे लोकल्सांनी सगळ्यांचो हेल्प घेऊन सगळे रोप बी काढून सगळ्यांक काढले भायर. एक काढले तांकां आणि ते सायडीच्यान दुसरी टीमी आसले ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेऊन आणि लोकल्स तशे गेले. सत्तरीन कितलेशेच वॉटरफॉल आसा आणि तेतूंतलो आयज हो वॉटरफॉल आसा तो पाली वॉटरफॉल. हांगासर आयज सकाळच्यान कितलेशेच पर्यटक ते वॉटरफॉलार आयिल्ले. बट दनपारां सडनली असो इन्सिडंट जालो की आयज दीसभर पावस पडटलो आणि पावस पडल्या कारणान आयज जो उदकाचो फ्लो आसा तो अचानकपणे वाडलो आणि जवळ जवळ एक 100 लोक न्हंयच्या पोलतडी अडकून पडले. आणि जेन्ना फ्लो वाडल्या कारणान तांकां जेन्ना क्रॉस करपाक मेळनासले तेन्ना तेंच्यांनी जेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटीक जेन्ना कॉन्टॅक्ट केले तेन्ना फॉरेस्ट, फायर, पोलीस हे सगळे जाण तेंच्या धांवपाक म्हणजे तांकां रेस्क्यू करपाक पावले. अलॉंग विथ विलेजर्सूय आसले हांगासर आणि सगळ्यांनी तांकां जवळ जवळ 1 वराचें रेस्क्यू ऑपरेशन करून सगळ्यांक तांकां रेस्क्यू केले. आणि जितल्यांक हांगासर रेस्क्यू केले तितके जाण हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, पोलीस आणि गांववाल्यांचे थँक्यू म्हणटा. पण कांय लोक असे आहा की ते म्हणटात की आमी वयच्या पयलीं तुमी आमकां कित्याक इंटिमेट करूंक नाका म्हणटात. बट कशें आसा की ही नॅचरल सगळी गजाल. पावस कितलो पडटलो, केन्ना पडटलो हे कोण सांगूंक शकना. बट थोडे लोक असे आसा की आपल्याक रेस्क्यू केले त्याच्या बद्दलाक थँक्यू न म्हणटात, तांकांच ब्लेम करतात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक किंवा आनी खंयचे रेस्क्यू जे केले तांकां. एक्चुअली कशें आसता की जे वॉटरफॉल आसता किंवा खंयची न्हंय आसता थंयसर स्ट्रेट अवे गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काढलाय की काय वॉटरफॉल आसा ते सामके रिस्की आसा, काय वॉटरफॉल आसा ते लो रिस्की आसा. जरी लो रिस्की असले तरी तुम्ही समजून घेवंक जाय की सत्तरी एरिया जी आसा ती सगळी आमच्या दोंगराच्या पायथ्याशी वसलेली आसा, कळ्ळें न्ही. आणि जेन्ना दोंगराक पावस पडटा तेन्ना अचानकपणे हांगासले उदक वाडटा आणि हांगासर कितें जावंक शकता, उदकाचो फ्लो वाडूंक शकता. तर आपल्याक रिस्की दिसता जाल्यार ह्या वॉटरफॉलाचेर येवचें न्ही अशें हांव तर रिकमेंड करता. आणि जर आयले आणि जर ब्लॉक जावन पडले उदका खातीर जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, पोलीस डिपार्टमेंटाक किंवा फायर डिपार्टमेंटाक किंवा लोकल ऑथॉरिटी जे आसा तांकां ब्लेम करचें न्ही. सो आयज हांगासर जवळ जवळ एक 30-40 लोकांचे हांगासर रेस्क्यू ऑपरेशन केल्लें आसा आणि सगळे जाण टोटल 100% रेस्क्यू जाल्ले आसा आणि कोणाक कांयच इंजरी ना. आणि आता सगळे लोक आपल्या घरा वचपाक भायर सरले. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश रावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.